I certified where food is fortified. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभर म्हाका दिसता वातावरण सद्याक गरम आसा. आमी माय तापता म्हणटात, माय सोंपलो, इतलो तापलो की तुगेल्या लास्टाक मायाच्या लास्ट आठवड्याकच पावस पडलो. तातूंत भितर खुबश्यो गजाली व्हांवन गेल्यो. त्याच प्रमाणे आमची परिस्थिती सद्याक अशी आसा की वातावरण जरी मातशें थंड जालें तरी इश्यूज थंड जायनात. इश्यूज तुगेले तशेच आसात, वातावरण तापत आसा. आणि हे जे गरम गरम इश्यू आसात गोंयांतले, त्या गरम गरम इश्यूंचेर आमी उलयतले. पयलो विशय जो आसा, जो हांव पांडुरंग बाब गांवकर, लौकीक बाब शेरकर आनी जॉयल बाब आफांचो हांचे कडेन उलयतां, जो सद्याक चालू आसा सारको, आमी राउंड टेबल घेतना सुद्दां, तो म्हळ्यार टॅक्सीचो इश्यू. आनी एक टॅक्सीचो इश्यू तर असो आहा की तांणी आमदारांच्या घरा वचून तांकां शिटकावणी दिवपाक सुरवात केल्या. हो जर इश्यू पळयलो लौकीक, आज सामको मायकल बाब बी फुर्योज जाल्लो पळयलो आमी. कितें दिसता तुका, कितें चल्लां? हाव यू एनालायझींग दीस ग्राउंड सिच्युएशन? प्रमोद, टॅक्सीवाल्यांचो विशय आहा पळय न्हू, आमी खूब वर्सां चाललो आहा. आनी असेंब्ली सेशन बी लागीं येयलें की चडसो तेंचो विशय तापता. फाटले आमी कितलेशे वर्सां पळयता, एक टायम गेलो की एक विशय घेवन एकटो स्पीड गव्हर्नर नाजाल्यार डिजिटल मिटर अशे विशय घेवन ते आंदोलनाक बसता. पण ते विशय तेंचें आंदोलनूय विड्रॉ जाता, गव्हर्मेंटूय खंय तरी तेंकां हें करता, पण ते विशय रिजॉल्व जायना, ते तशेंच पेंडींग उरता. आनी जशें ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडपाक लागली आनी डिमांड येवपाक लागलो की जशें सगळें डिजिटल वचपाक लागलें की एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत आसपाक जाय. आतां हो विशय असो आहा तो कोणाकूय सांगल्यार पटपा सारको असो डायरेक्टली. आनी त्या विशयाचेर तेंचे सगळे आतां अशें हितून पावलें, तेंकां आतां प्रूव करचें पडटा की आमचो डिमांड कसो जेन्युइन आहा तो, आनी तें करप तेंकां खूब डिफिकल्ट जालां. आनी अशा वेळार गव्हर्मेंटान खूब विचार करून एक गायडलायन्स हाडल्यो. आनी तेजेर प्रमोद तुमीच तो शो केल्लो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर, तो कोणी प्रोग्राम पळयलो म्हणटा अरे इतलें बरें जर केलां जाल्यार टॅक्सीवाले आंदोलन कित्याक करता, विरोध कित्याक करता, असो हें जातलो. सो ते प्रोग्राम पळयल्या उपरांत एक्चुली जे बेनिफिट्स टॅक्सीवाल्यांक एप बेज जाले जाल्यार मेळटले, लोकांक कितें जाय. दोनी गजाली पळोवपाक जाय की टॅक्सीवाले तेंकां एपार येवपाचे ना, सिस्टमान ते येवपाचे ना. आनी दुसरे वटेन जो कस्टमर आहा ताका ते जाय. आतां कस्टमर कितें मागता तें रॉंग मागना न्हू. कस्टमराची मागणी तो अशी खंयचीच वायट गजाल मागना, आपल्या एप बेज जाय. म्हणजे ट्युरिस्टूय आसूं आनी जर एप बेज चड फॅसिलिटी अवेलेबल जाली, बरी स्मूथ फॅसिलिटी अवेलेबल जाली, ते तुमच्या हितून इंटरव्यूआ भितर जे सांगलां, लोकल जे आहा ते आपली गाडी दवरून वा गाडी नाशिल्लो मनीस कोणाची गाडी मागता अशें आहा ते टॅक्सी वापरपाक सुरवात करतले. सो अशें हें आसतना अशें दिसपाक लागलां दिसता टॅक्सीवाल्यांक की आतां इतलें सरकार क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर तेंच्यांनी अशे गायडलायन्स येयल्या आनी ते ओपन करता मार्केट एप बेजा खातीर. सो तेंच्या हातांतल्यान म्हाका दिसता आतां तेंकां ते मातसो प्रॉब्लेम जाला. सो तेंच्यानी फर्स्ट टायम आतां ते आमदार टू आमदार वचपाचें आनी सपोर्ट घेवपाचो. म्हणजे आमदार टू आमदार म्हणजे ते वोटरांचे, म्हणजे आमदारा कडेन वयता आसतना ते तशेंच वयता की त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले त्या आमदारा कडेन वयता. आनी तो एक पॉलिटिकल प्रेशर टायप बिल्ड करपाचो. आयज आमी पयला, आयज मायकलागेर गेल्ले आनी मायकल तापलो. मायकल म्हणपाक तुमची गजाल अक्रॉस द टेबल बसून सोडोवपाक जाय. थंय तो एकटो कंडिशन घालपाक लागलो. ते म्हणले तुमी जर अक्रॉस द टेबल बसून सोडचे ना, आपूण नात तुमच्या वांगडा म्हणपाक. हो स्टँड त्या बेल्टाक आसून सुद्दां मायकलाक तापचो पडलो आनी हो स्टँड घेवचो पडलो. अशी सद्या सिच्युएशन आहा. सो सद्या सगळ्यांक कळोन चुकला की ह्यो गजाली जाय. आपल्या ऑनलायन एप बेज एग्रिगेटर ते आसपाक जाय आनी तेंकां ते पयलीं पासून विरोध करीत येयल्ले. सो ते पिक्चर क्लियर जाला आनी तेंची बाजू मातशी खंय तरी लंगडी पडपाक लागल्या. आतां तितूंतल्यान हें इल्लें डेव्हलप जाता, वातावरण तापपाक लागलां. जॉयल बाब, बिफोर आय गो टू पांडुरंग बाब, तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? गव्हर्मेंट फॉर द फर्स्ट टायम सेज की वी हॅव ब्रॉट अ प्लॅन that takes care of everybody's interest. They are rather saying that the aggregator will take a very, very minimal cut because of the volume of business in Goa. Okay. They are also saying we are protecting the income of taxi drivers. At the same time, they are saying that we are giving ease of movement to the consumer. Correct.
So where will this go? Because for the first time, it looks like the government is very clear on one side, and the taxi operators are trying to create a vote bank pressure. Pramod, there are two sides to it. One is it is very good for the traveler, for the tourist, for the resident Goan also, whenever he is traveling, because there are options which will come at hand. तुका Ola, Uber, and all other aggregators may now come to Goa, and the traveler will have it. He will be empowered to just choose whatever he wants based on the fares, based on his convenience. That is one side of it. The second side, the rules are very nice for people who are actually thinking of insecurities and other, like our traditional taxi owners, taxi operators. त्यांका मातसो एक insecurity आहा की that they may fall out of the system, because जे आता the way they are, this is completely unorganized, no, the way it has been happening. So त्यांका ते to come in the system and to be regulated to such an extent that each and every rupee is counted, each and every kilometer is counted. So त्यांका मातसो एक हे जाता. So somewhere, you know, as Michael Lobo has said, that somewhere they have to come on the table, they have to agree to all these changes, which is because in the larger interest of Goa, they are required, Pramod. They are required. You can't have an unorganized taxi system, because everywhere outside Goa, the talk is that transport is in complete chaos in Goa, and that is hurting us. That is hurting us. We have to understand that somewhere going forward, we have to streamline the transport system, and this is a very good way where the government has taken an initiative to open up the aggregator system. So, Tidun Bidar, if the taxi owners want to have their own app system, and that also option is available to them. If they want to join somebody, that also is available. I mean, what is that? What is holding them back? I mean, that is a very critical question, and all of us know what's holding them back. If the government can somewhere maybe get in more kind of concessions to them, or maybe some kind of this thing, but the way forward is the app-based taxi अशी system. गजाल असूकच शकना की आम्ही सदांच अनऑर्गनायझ रावतले. आम्ही एक अनऑर्गनायझ सिस्टम घाल्या, ती सिस्टमच आम्ही फॉलो करत रावतले. तुम्ही कितले रेग्युलेशन हाडपाचो प्रयत्न करात, आम्ही त्या रेग्युलेशना भितर येवचेच ना. Correct. आणि ताजे खातीर एक वोट बँक प्रेशर तयार करप. Correct. You don't find this sensible? Yes, vote bank तयार करप, that has been happening, Pramod, over the last so many years. You know, these vote banks, not only the taxi vote bank, there are so many other vote banks also. So politicians will hang on to those vote banks. Otherwise, the moment you are, you know, fighting them, you are losing them. Yeah. It's as simple as that. So how do you walk the middle path? How do you walk the middle path? Also, now these traditional taxi owners have been running this business for years, you know, almost 40-50 years. काल ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान स्टेटमेंट केला पाडक बाब की ऑब्जेक्शन घेवपी आर हार्डली 10% taxi owners म्हणून. That rest of the taxi owners are in agreement with the policy. Only 10% are saying, raising objection. And because those 10% are coming on streets, तुमकां ते दिसतात म्हणून. You agree with this? या प्रमोद म्हणटा हांव की 6-7 वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा मायल्स आयले तेन्ना त्यांच्याकडे म्हाका दिसता एक 50-60 टॅक्सी आशिल्ल्यो. आयज त्यांच्याकडे 2-3 हजार टॅक्सी आसात. सो ह्या 2-3 हजार टॅक्सीवाल्यांचो विचार आमी करपाक जाय न्ही, की तांकां दिसता आसलें की एप बेस बरें म्हणून. नवीन आतां एप येवपाक लागला. पयर कोण एक नवीन म्हाका दिसता बॉन्डी कितें तरी गोवा अशें कितें तरी एप काडला. ओला, उबर, रॅपिडो येवपाक जाय गोंयांत. एक सामकें सगळ्यांक एक स्ट्रीमलायन जावपाक जाय आनी एक रेग्युलरायजेशन आसपाक जाय. कितें बाबा रेट आसचो तो. तुम्ही बसलो जर टॅक्सी विचारलो कितले घेतलो आमकां वचपाक 2000-3000 अशें जावचें ना. तोंडी बिझनेस चलचो ना न्ही. तुमकां जाय तशें सदां चलचें ना ते खंय तरी तुमी सिस्टमीन येवपाक जाय. आनी हांव तुजे डेबिटीन सदांच सांगता डिस्कशनान, फाटले 2-3 वर्सां हो विशय कितलेच फावटी येयला, की टॅक्सी ओनरांनी आपलेच ॲप काडचे जाय जाल्यार. तुमकां जाय नॉर्थ गोंयान एक ॲप काडा, सावथ गोंयान एक ॲप काडा, तुमचो एक स्वतंत्र काडा आनी करा कॉम्पिटिशन हेंच्या वांगडा. तुमकां कॉम्पिटिशन करपाचेंच ना. की येयल्लो ट्युरिस्ट रेंट कॅब सोदता, येयल्लो ट्युरिस्ट रेंट बायक सोदता. तुमकां कोण मेळटलें भाडें, कशें मेळटलें भाडें, हाचो विचार खरो म्हणून टॅक्सीकारांनी करपाक जाय. सो हेंच्या हातून गुरफुडान रावचें न्ही, कोणाच्या प्रेशरा सकयल येवचें न्ही. ॲप बेस्ड टॅक्सीन येवन पळोवचें हेंच्यांनी, किंवा स्वताचो ॲप तयार करचो. हांव सदांच सांगता, हेच्या पयलीं सांगलां, तुमी तुमचे पात्रांव जायात, तुमी काडा कंपनी एक. जावं शकना, जावं शकता न्ही. आम्ही करचेच ना. भारतातल्या बऱ्या बऱ्या मेट्रो सिटींनी हेच चल्लेलें आहा सगळें ॲप बेस्ड टॅक्सी. गोंयान कित्याक पण नाका. आम्ही काहीच करचेच ना.
आणि आम्ही असेच अशें रावतले. जावं शकना प्रमोद. सगळे बिझनेस खंय ना खंय ताका अंडर रेग्युलेशन येवपाकूच जाय. तुमकां जाय अशें चलूं शकना हांगा. आणि आज तुमच्या फॉरान कित्याक कोण ना, कारण सगळ्यांनी गोंया भायर गेल्या उपरांत पळयलां की टॅक्सी कितली सवाय पडटा ती आनी कसो प्रवास बरो पडटा तो. तुम्ही जर एकूच भाडें मारतलो, आपण दोनूच भाडें मारतलो आणि सांजे घरा बसतलो आणि आपण जाय चलयतलो म्हणटा अशें जावचें ना. तें तुमच्या बऱ्याची सांगता गव्हर्नमेंट. काय वेळार काय गजाली बऱ्या खातीर जातात. आता हे करपा फाटल्यान मे बी कोणाचो काय हेतू म्हाका खबर ना, पूण हांव ह्या हेज्या फाटल्यान आसा की टॅक्सीकारांनी गोंयच्या आपले ऍप काडचे आणि आपले ऍप काडून चलोवचे. लोकीक हो जो वोट बँक आहा, कारण आज मेरेन कितें केलां ताणें तो ब्रूट फोर्स दाखयला वोट बँकाचो. म्हणून ते आतां आमदाराक गांवांत वता न्ही, ते कितें सांगता आमदारांक वचून, ते तांचे कडेन पॉलिसी डिस्कस करपाक वचनात, ते बेजिकली शक्ती प्रदर्शन करपाक वतात. हे जे शक्ती प्रदर्शन आसा ताजेर आतां आमदारांचेर प्रभाव पडटलो अशें दिसता तुका? काय आतां एक आमदार ज्या प्रमाणे पोजिशन घेवपाक लागल्यात की चल जालीं खूब वर्सां, इट इज टायम टू टर्न द पेज, ह्या मुडा भितर दिसता तुका आमदार? प्रमोद, हो विशय डिस्कस जावपा येयलो जाल्यार तो असेंब्लीन येवपाचो येता त्या कोणी विशय काडलो जाल्यार, आनी तेच प्लॅन करून तेंच्यांनी त्या सगळ्या आमदारांक एक एक करून ते मेळटा. पण थोडे आमदार तेंकां त्या जाग्याचेर फुड्यान आसा म्हणटकूच सपोर्ट करता. थोडेचे वाचता जे आमी मायकलाचे पयले, केदारान कितें तरी म्हटलेलें की इट बेटरमेंट फॉर गोवा. बाबुशान खरें प्रॉब्लेमाक हात घातलो की तुमकां हे खाता, रेंट कॅब वाले, रेंट बायक वाले तुमचो बिझनेस खाता म्हणून. पण तेणी खंयच एका एप बेस्ड टॅक्सीक ओपोज करूं ना. पण जेन्ना विशय असेंब्लीन येयलो जाल्यार फुडें गव्हर्मेंटाचे डिस्कशनाक येयलो न्हू, जाल्यार एक्चुली हांव पयलीं म्हणटा तशी टॅक्सीवाल्यांची बाजू लंगडी आहा. ही जी सरकारचो आयची परिस्थिती पळोवन, आयची गरज पळोवन जी हे घेवन येता, पॉलिसी घेवन येता, तिका ओपोज करपा सारकें डायरेक्ट अशें कांयच ना. सो आमदाराचो हें सुद्दां तो ओपनली तसो ओपोज करपाक शकतलो असो म्हाका दिसना. सो हो विशय जी पॉलिसी आहा तिची बाजू जड आहा. आनी प्रमोद, आमी जर बाकीचे पयले, आमी एक एक करून कितलेशेच गजाली, आमी फ्लायटाचे बुकींग ऑनलायन करता, रेल्वेचे टूर प्लॅन करता ऑनलायन करता. तेच न्हू, आमी आतां कपडे ऑनलायन घेवपाक लागले कितलीं वर्सां, शूज सगळ्यो गजाली ते कित्याक घेवपाक लागल्यात, तर रेट कंपेर करपाक मेळटा, ऑफर मेळटा तेन्ना घेवपाक मेळटा, ह्यो गजाली मेळटा. आमी आतां ते स्विगी सारके येयले, तेंच्यांनी पयलीं आमकां जेवणूच दिलें. आतां ते आमच्या कन्विनियन्साक आमी दुदाची पिशवी सुद्दां केन्ना केन्ना स्विगी वयल्यान तेंचीच स्विगी वाल्यांचो अशें जेवणा आता इस्तामार्ट म्हणटा तो बिझनेस, म्हणजे सामान डिलिव्हर करपाचो, मागीर दुसऱ्या हेंचो पत्रकाराक तो बऱ्या पडटा. बऱ्याक पडटा. घरा कडच्यान सांगिल्ली गजाली व्हरपाक विसरतात, सकयल पार्किंगांतल्यान ऑर्डर करपाक मेळटा. रात जाल्ली आसता, कोणाक तरी खंयच्यान तरी ओपन आसता थंयच्यान आपोवप. आमी ते सामान ऑर्डर कर प्रमोद, 8 मिनटान तुका ब्लिंकिट हाडून घरा पावयता न्ही. हय. सो ह्यो सगळ्यो सुविधा आमी घेता, हे नाका आमकां. आमी पत्रकार म्हणून कशे जगतात. तुम्ही ज्या तळमळीन ही गजाल सांगली स्विगीच्या आनी इन्स्टामार्टाच्या बाबतीत आनी ब्लिंकिटाच्या बाबतीत, ते कळ्ळें म्हाका. बट लोक ही जी गजाल आसा फायनली ती वोट बँकाचेर येता. तुका दिसता की फायनली आमदार ह्या भुमिके भितर पावल्यात, चल इतली वर्सां जालीं, नाव लेट्स टर्न द पेज म्हणून? हय, अशें म्हणपाक जाय. वोट बँकाचेर म्हणून हांव प्रमोद वेगळी गजाल सांगता. वोट बँक आतां दोनूय वटेनी आहा. एक टॅक्सीवाल्यांची वोट बँक जर आमी धरली, तिका त्रास जाता म्हणून ते आपल्याक त्रास जाता म्हणटा. दुसरे वटेन बेनिफिशरी आहा न्हू तेजो, म्हणजे तुका जाय ते टॅक्सीवाल्यांक जाय ते आयकले जाल्यार हेजे दुसरे वटेचो लोक ही वोट बँक आसा, जो मनीस आज आमी सोशल मिडियाचेर पळयले वा आनी खंयी पळयले, ऑलमोस्ट चडशे लोक म्हणटात की आमकां जाय, पण फाल्यां आमकां जाय म्हणप्यांची एग्रिगेटर जाय अशें म्हणप्यांची वोट बँक ना न्ही जोयल बाब. कॅन दॅट बी कन्सिडर्ड एज वोट बँक? See, this has been a master stroke. कित्याक म्हणटा प्रमोद, is here is a situation where you cannot say yes and you cannot say no also. The politician will not be able to say yes because yes म्हणल्यार हे गेले सगळे वोट बँक तुज्या कसळले, मागीर ते आनी तुका म्हणटाले तूं yes म्हणटा, आमकां तूं नाकाच म्हणटले. You can't say no also. Because if you say no, then you are hurting so many people who are the majority of Goa is actually. The policy is quite effective. Very effective. Yeah. What is not there in the policy? Every possible incentive has been given. Concessions have been given. Waivers have been given.
कितें जाय तुमकां आनी देर इज नथींग वीच दे कॅन से दॅट ओके there is a nice provision in the policy for women entrepreneurs also. yes Yeah. it's giving a huge boost to women entrepreneurs women drivers women owners Yes. of taxis so हेजे न्हू म्हाका दिसना आनी कांयच लूप होल्स ताका ना मेळचे पण हांव जेन्ना वोट बँक वर्सीस वोट बँक म्हणटा लौकीक जशें सांगता की दुसरी वटेच्यान नाका म्हण दुसरी वटेच्यान वोट बँक आहा फॉर एक्झाम्पल आतां आमी हांगा 4 जाण बसले सपोर्ट मेळचो ना आमगे 4 जाण जे आसा पळय आमगे 4 जाण आमी म्हणटात की बाबा ही बरी गजाल ही गोंयाक आतां जावपा जाय गोंयच्या टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान गोंयच्या इमेजीच्या दृश्टींतल्यान ही गजाल गरजेची आनी फाल्यां गोंयकारूय टॅक्सी वापरपा लागतलो ह्यो गजाली आनी ही इज ऑफ मुवमेंट आसल्यार पूण आमी जे 4 जाण आहा पळय आमी ह्या विशयाचेर मत मारतले सो आमी ते मारपा शकतात आमी मारतले फाल्यां लोक म्हणटले की सरकारान चल ही पॉलिसी हाडली आनी हे जे टॅक्सी सेक्टर आहा ते रेव्होल्युशनलायज केलें सो आमी ह्या विशयाचेर आमी फर्म स्टँड घेवपा अशी वोट बँक काउंटर वोट बँक जातली म्हणटा तूं what happens is people will understand this is people are very smart now हे जे आता टॅक्सी वाले they have I think they have been isolated on this because or marginalized you can say because apart from a few people who are actually objecting saying that आमकां नाकाच हें आमकां पयलींचें आसा तेंच जाय म्हणून कोण सपोर्ट करना तें I'll tell you if you ask people across all sections whether it's a student whether it's a traveler whether it's a professional a common citizen कोणा कडेन विचार तूं ताका एक हें जायच एक सिस्टम जायच सामको एक अशेंच न्हू पांडुरंगान सांगलां तशें की जाय तशें तुका तूं फेर सांगतलो 1,000 सांगतलो 2,000 सांगतलो तशें ना if you see in cities metro cities you know of course the template is different but if you go to a metro city and if you are a traveler if you are even a newcomer there you have a convenience at your fingertip Ola कर Uber कर आणि कितलेशे असतात त्यांचे taxi apps you can choose whichever you want and suppose if you are a family and if your kids may tend you know to go overboard and both your kids may you know book 2 different taxis and both of them may be coming to your doorstep म्हणतात का कन्व्हिनियन्स ऍटलिस्ट ती जरी त्या मुद्द्याचेर वोटिंग करचे ना ऍटलिस्ट केलें ना तेंच्यांनी तरी त्या टॅक्सीवाल्या लागून त्यांचे फावरातूच ते वोटिंग करचे तशें अगेन्सूय वयचे ना तो विशय तांकां कन्विन्स जावचो ना मागीर ते आपले वेगळे मुद्द्याचे वेगळे डिसायड करूं पण टॅक्सीवाल्याच्या सपोर्टान वयचे ना डेफिनेटली वयचे ना कित्याक वयचे ना दॅट वूड नॉट बी अ प्लॅन टू एक्चुअली वोट अगेन्स्ट नो बिकॉज देर इज समथींग गुड विच इज कमिंग आउट ऑफ इट एक गजाल पांडुरंग म्हाका मुद्दम विचारपाक ते म्हळ्यार आतां हातूंतल्यान जे जाता पळय जे आमी आतां एक्झिस्टींग जे एप्स आसात तांकां लागून सुद्दां पयलां कितलेशेच फावटी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तयार जाला मागीर इतली सारकी घाणेरडी गजाल जाल्यात की ट्युरिस्ट टॅक्सी भितर आसा ते ट्युरिस्टाक तुगेलो भायर काडून तागे पासियेस काबार करप ते टॅक्सी ड्रायव्हरा बरोबर झगडी मारप आनी हें करप तें करप हें जाल्यार आज तुका दिसता सरकाराची तयारी आहा कारण सरकाराचीच पॉलिसी ही पॉलिसी सरकाराकच डिफेंड करची पडटली इम्प्लिमेंट जातकीर फाल्यां जर अशे इन्सिडंट जावपाक लागले डू यू थिंक गव्हर्मेंट इज प्रिपेर्ड टू हँडल द सिच्युएशन गव्हर्मेंटान प्रिपेर रावचें पडटलें तुवें पयलो जो पॉयंट सांगलो वोट बँक बी हे वोट बँक बी कांय ना मायकल लोवो सारको मनीस जाणा 7,000 7,000-8,000 मतांनी जाणा कोण येता आमदार एकादो जाल्यार हे 1,500-2,000 काय फरक पडचो ना पयली गजाल दुसरी गजाल तुका प्रमाण सांगता हांव जे 500 400 300 टॅक्सी आहात ज्या लोकांच्यो ते खंय ना हितून आतां जो आमचो बाप्पा कोलवाकर बी हे जे सगळे बाकीचे येतात भुरगे जे उलयतात टॅक्सीवाले ते कळकळीन जे उलयतात ते बाबडे त्यांच्याकडे 2-2 3-3 4-4 टॅक्सी असलेले लोक ते 100-200 टॅक्सी आशिल्ले लोक न्ही सो हे 100-200 टॅक्सीवाले खंयच ना सध्या ते फाल्यां ऍप काडटले आपले हेंका फटयना जाल्यार बरोवन दवरतात तूं हे सगळे हेंका यूज करतात हे पळय टॅक्सीवाले सो म्हाका सांगपाचो मुद्दो म्हाजो असो फाल्यां जर लॉ एंड ऑर्डरचो विशय जर जाय जाल्यार हांव सांगता की ह्याच्या पयलीं मोर्चा आंदोलनां पणजे जाल्ली आसा लाठीमार बी जाल्लो आसा ते दीस प्रमोद आतां उरोवंक ना हांवें सांगलें अशें जर ते गोवा महाराष्ट्राच्या अंडर 3-4 टॅक्सी आज वचूं शकता फाल्यां तूं आनीक नवो पयर बंडी ऍप म्हणून जाला फाल्यां ओला उबर ओला येतले सो म्हाका सांग लोकांक जर बरी फॅसिलिटी मेळटा आसत आनी टॅक्सीवाल्यांक जर कन्विन्स कोणी करून जर एपा भितर घेता आसत जाल्यार खंय उरतली फाल्यां आंदोलनां बीन म्हाका दिसता चड दीस चलचे न्हय गव्हर्मेंटान तयार रावपाक जाय हे सगळें स्ट्रीमलायन करपा खातीर ह्यो गजाली करचे पडटले प्रमोद खंय तरी हे रेग्युलरायझेशन जावपाकूच जाय हें बरोबर कळ्ळें एक कंट्रोल नियंत्रीत जावपाक जाय हो बिझनेस हो काय ठरावीक लोकांच्या करपाक जायना हो मुद्दो बरोबर आहा पूण फाल्यां जर ऑन ग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर तयार जालें तयारी आहा यंत्रणेची तयारी आहा सरकाराची इच्छेचेर डिपेंड आहा आतां इतले पर्यंत जे इश्यू जाले जेंचे आमी व्हिडियोज पळयतात जशे
टॅक्सीवाल्याक त्रास करपाक वयता पण टुरिस्टाक त्रास जाता. तो मागीर व्हिडिओ करता, तेजे फॉलोवर आनी ती सगळे कडेन बदनामी जाता. इवन इन्फ्लुएन्सरांनी फाटल्या दिसांची आमची बदनामी अशे इन्सिडेंट घेवन केले. आमी अजून कावंटर करूं शकना कित्याक ते घडला. आनी सरकारान ती इच्छा दाखोवची पडटली की बाबा अशें जाता जाल्यार आमी त्या टॅक्सीवाल्याक जो टुरिस्टाक घेवन येयला तेन्ना ताका कोण तरी त्रास करता आनी त्या टुरिस्टाक आपूण प्रोटेक्ट करतलो. आनी ती फर्म एक्शन जातना आमी आतां पर्यंत पळोवना. आतां पर्यंत जे इन्सिडेंट जाले पळय न्हू तेजेर सरकारान कडक ताका मागीर कोण तरी साल्वार बी करपा येता आसतलो. थंय कडक बडी घेवन सरकाराक बसचें पडटलें की बाबा तुका हें करपाक मेळचें ना, तुका दुसरे वयचे टॅक्सीवाल्याक त्रास करपाक मेळचो ना, त्या टुरिस्टाक त्रास करपाक नाजाल्यार ती इंडस्ट्री काबार जातली. आनी हे जे आपले हक्का खातीर म्हणून झगडटा पळय न्हू ते इंडस्ट्री काबार करून उडयतले आनी मागीर ते हक्का खातीर झगडून फायदो काय आसचो. बरोबर. पण प्रमोद म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ लॉट ऑफ पेशन्स. इतली आतां केसीस जाल्यो पळय पण एक पेशन्स दाखयना कित्याक आमचेच ते सी आवर ओन गोवन्स ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर बिकॉज ऑफ दॅट आमचे गोंयकारूच म्हणून तेणी मातशें पासेस काडला. पण आय थिंक दॅट पेशन्स इज रनिंग आउट नाव बिकॉज नाव एंड ऑन द अदर हँड आय डोंट थिंक in this ecosystem there is any scope for this kind of this thing because majority aggregator जातले न्हू. if you have a majority aggregator base थोडे जाण आसा ते कितें चलतले मागीर if you now your Goa Miles you are just I am just saying that the administration will have to be ready to tackle any untoward incident. जातले म्हाका दिसना because that untoward incident now there is larger scope because only Goa Miles is dominating those Goa Miles and versus traditional taxis. That is the equation right now. But then you have Ola, Uber, Blue Cab आणि Rapido हे सगळे आयले म्हणटात तूं कोणाक म्हणून फाटीं लागतलो मागीर. आनी पयर आमी डायरेक्टराचे हितून पळयताले ते कितें म्हणटात तुका तूं एका एपाचेरूच रावंक शकता, तूं मल्टिपल एपाचेर रावंक शकता. मल्टिपल एपाचेर राव आनी तुका प्रायवेटली भाडें मेळटा स्वताचे कोणाक तेवूय मार पण ते तुजे ते बेजीक रेटा प्रमाण मार. सगळे ऑप्शन जर एकट्याक घेवपाची फॅसिलिटी आहा जाल्यार विरोध करून फायदो घेया तेजो. If you are going onboarding that app you don't even have to install a meter. No, that is one thing. Second thing what Lokik was very correctly saying की तू जायला एक एपाचेर राव, जाय जाल्यार तूं 2-3 एपांचेर वच. तुका जर नाका तूं खंयच्याच एपाचेर रावं नाका. यू आर फ्री टू कॅरी आउट द बिझनेस एज युज्युअल. पूण हांव असोच रावतलो म्हणून अख्ख्या सॅक्टरान अशेंच रावपाक जाय हो जेन्ना तूं आर्ग्युमेंट घालता तेन्ना मागीर तुगेलो प्रॉब्लेम सुरू जाता. आणि हळूहळू एक बिझनेस गोयचे बिझनेस जे पारंपारीक हो टॅक्सीचो बिझनेस हो आमच्या गोंयकारांनीच पयलींच्यान चलयला. हो हे भायल्यांच्या हातीन वचपाक जायना हाची काळजी हेंच्यांनी घेवची पडटली. ह्या गोंयच्या इवन आज पॉलिसी भितर तांणी सांगला की तो टॅक्सीवालो किंवा टॅक्सीचो ड्रायव्हर जावं हे तुगेले गोंयकार तांगेले रजिस्ट्रेशन धरून ते तुगेले तांगेले सगळी गजाली तपासतली म्हणून. सो जेन्ना अशी जाता तेन्ना मागीर आनी कितें जाय हो प्रश्न पडटा. सारकें न्ही जयल वॉट एल्स डू यू वॉन्ट. कारण फायनल लोक सोंपोवचे पयलीं म्हाका एक विचारपा जाय आतां ते वचून जेन्ना आमदारां मेळटा पळय आय एम अ व्हेरी क्युरियस ऑन दीस तांकां कितें जाय म्हूण सांगता ते आमदारांक मेळटा. सो हांव समजा तुका मेळपा आयलो कितें तरी मागणी घेवन मागणी कितें मुगेली कितें जाय तें सांगप न्ही. मागणी म्हणटाली आमी ताका हेपूच नाका म्हणटा ती मागणी जावपाक शकना. ती जी पॉलिसी आतां येयल्या पळय न्हू तेंच्यांनी काल असो न्हू ती स्क्रॅप करा आनी काल तेंच्यांनी न्हू जुंता हावजान येवन एक ऑब्जेक्शन दिवपा टायमार सगळे वांगडा मागीर जमाबंदी लायली थंय की सगळे ग्रूप करून येतले म्हणून. आनी सिस्टमॅटीक तांकां क्यू सिस्टमान भायर तेंच्यांनी टेबल घातले आनी तेंचे सजेशन्स घेतले. सो तेंचो डिमांड तांकां ती पॉलिसी नाका जी डिमांड म्हळ्यार कितें डिमांड म्हळ्यार आपल्याक कितें जाय तें सांगप. हय कितें नाका तें सांगप म्हाका मागणी म्हणना न्ही. तेंचे हे खूब आमचो पारंपारीक बिझनेस आमचो तेच पद्दतीन चलपाक जाय. ते बॅच तेन्ना केन्ना तरी बॅच नाका म्हटले म्हणून आमचे भायले लोक येवपाक पावले. रेंट टॅक्सी कोणी हाडल्यो सरकाराचे अशे ते वेगळे वेगळे हे करता. पण तो इतिहास जालो. आता प्रमोद सबच्या पयली एज्युकेशन कित्या खातीर करात की भायल्याक तुमी एंट्री नाका आमी गोंयकार चलयतले ह्या खातीर एज्युकेशन करात. बरोबर. भायले हांगा येवपाक जायना आमचे गोंयचे टॅक्सीकार चलयतले जाल्यारच कितें अर्थ आसतलो. जाल्यार ताका अर्थ. हांव इतल्याचेर थांबता. आमचो वेळ सारको सोंपला. पण जशें आमी सुरवातीक म्हणिल्लें आमी आसा तशेंच रावतले आनी कांयच बदल करपाक दिवचे ना किंवा सगळे सॅक्टर म्हाका जाय तशेंच चलपाक जाय ह्यो गजाली लॉजिका भितरूय बसनात. आनी आतां म्हाका हळू हळू स्पश्ट जाता की ते फाल्यां कायद्या भितर आनी धोरणा भितरूय बसचे नात. सो
तुट सर खंय ताणची न्ही आनी ते गोंयकाराच्या स्वभावाकय ना इतलेंच हांव सांगन आनी इतल्याचेर हांव थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.